नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। भाजपा अध्यक्ष नितीन गडकरीचो अध्यक्षपदाचो भार सांभाळप्यामदी दिल्ली मनोहर पर्रीकाराचे नाव। केंद्रीय फुडाऱ्यांनी धरलो नेट। पर्रीकाराची ना तयारी ना इत्सा। भाजपाचो 6 ज्येष्ठ फुडाऱ्यांचो कोर ग्रुप येता गोंयांत। बारशे केप्यां वेळीप वाड्यार आवयची 2 धुवां घेवन आत्महत्या। तळ्यांत मारली उडी। आवयच्या नाकाचेर माराच्यो खुणो। आत्महत्येक प्रवृत्त केली म्हूण लोकांक दुबाव। पुलीस म्हणटात आत्महत्याच। दिल्लीचे गँग रेपाचो गोंयकारांनी केलो निषेध। स्कुलांनी सेक्शुअल हॅरेसमेंट सेल सुरू करपाची मागणी। सरकारी फायलींनी खाता धुल्ल। मागणी बेगीन लावची तडीक। बायला आयोगाची मागणी। आणि खेळामळार कळंगुटेचे चले आणि चलयांचे पायका फुटबॉल सर्तींत राज्य पावड्यार जैत। ताळगांव आणि कुठ्ठाळे पंचायतीक उपवस्तात पण। खबरो विस्तारात। भाजपाचो अध्यक्ष नितीन गडकरीचे उपरांत ताचो अध्यक्षपदाचो भार सांभाळप्यामदी दिल्ली मनोहर पर्रीकाराचे नाव येवंक लागला। मात भाजपाचे केंद्रीय फुडाऱ्यांनी नेट धरलो तरी पर्रीकारान आपल्याक इत्सा ना म्हणपाचें स्पश्ट केलां। हे गजालीचो सोक्षमोक्ष लावपाचे हेतान फुडल्या सप्तकांत भाजपाचे लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, गोपीनाथ मुंडे, नितीन गडकरी आणि राजनाथ सिंह हो ज्येष्ठ फुडाऱ्यांचो कोर ग्रुप फुडल्या 2-4 दिसांत गोंयांत येता। भाजपाचो अध्यक्ष नितीन गडकरीचो अध्यक्षपदाचो कार्यकाळ ब्रेस्तारा सोंपलो। मात ताचो उत्तराधिकारी सध्या भाजपाक सापडना म्हूण जानेर मेरेन भार गडकरी कडेनूच दवरला। हो उत्तराधिकारी फुडल्या सप्तका भितर थारावपा खातीर भाजपाचे केंद्रीय कोर ग्रुपाचे फुडारी कामाक लागल्यात। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण फुडल्या 2 दिसांत हो कोर ग्रुप गोंयांत येता। तातूंत लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे आणि राजनाथ सिंह आसा। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मनोहर पर्रीकारा कडेन तांची हे विशयाचेर चर्चा जातली। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो हे पयलीं 3 वर्सां फाटीं भाजपाचो अध्यक्षपदा खातीर विचार जाल्लो। तेन्ना निमणे गडकरीच्या गळ्यांत ही माळ पडली। 2014चे लोकसभा वेंचणुकेक वतले जाल्यार भाजपाक नव्या जनरेशनाचो कार्यक्षम नितळ प्रतिमेचो बरो शिकिल्लो आनी सर्वसामान्य समाजाची मान्यताय आशिल्लो असो फुडारी अध्यक्ष म्हूण जाय। ह्यो सगळ्यो गजाली पर्रीकाराक लागू जातात। हालींच CNN-IBNाचो पॉलिटिशियन ऑफ द इयर म्हूण अवॉर्ड मेळ्ळ्या उपरांत हे गजालीक चडूच नेट आयला। मात पर्रीकाराची अजून तरी तयारी ना। तो म्हणटा आपल्याचेर गोंयकारांनी 5 वर्सां खातीर जबाबदारी दिल्या। वयल्यान विचारतल्यांक पिशान काडटा। नितीन गडकरीचो टर्म आयज सोंपता आनी दिल्लीच्या मिडियांतल्यान बातमी येता की तेंच्या प्रेसिडेंटाच्या लिस्टान मनोहर पर्रीकाराचें नांव आहा। सो तुमकां कितें अशें पावलां बी? म्हजें नांव ना। तुमकां कितें पावलां? ना रे, तें तुमचें स्पेक्युलेशन। भारतीय जनता पक्षान अशें जायना। नितीन गडकरी थंय आसा, म्हजें नांव बी कांय ना। बेटे म्हाका त्रास करूं नाका। हांव हांगा आसा सुकारा। हांगा एकट्याकूय जावं तूं काय म्हणून भितर म्हाका वचपाची इच्छा ना, कोणाकूच ना। बेटे म्हाका कितें दिल्लीक जाता, तुमकां कितें त्रास जाता म्हजो? सध्या तरी ना। हांव म्हजो कितें हांकां त्रास जाता? प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार म्हणटा हो विशय पर्रीकारानूच हाताळपाचो, तांचे कडेन कांय ना। न्ही, ते केंद्रीय नेतृत्व ठरयतले आणि प्रत्यक्षान मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेवपाचो आसा। ताका कितें योग्य दिसता ते करतले। गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक दिल्लीक तर आपण व्हरता जाल्यार आमकां वर तें, पूण ताणें वयपाची गरज ना कशें दिसता म्हाका। कित्याक सेंट्रल लिडरशिपान कितें कमी आसतात ना न्हू, बट ताचो अर्थ न्हू गोंयचो मनीस उखलून थंय व्हरपा जाय। गोंयकारांनी ताका 5 वर्सांक राखून दवरलेलो आहा, तो रिजल्ट मान्य करपा जाय। पर्रीकाराक गोंयच्या जनतेन 5 वर्सां खातीर निवडलेलो आसा। गोंयच्या जनतेक जाय की ताणें ह्या 5 वर्सांक ताणें लीड करूंक जाय म्हणून एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन दिला। त्यामुळे म्हाका दिसता पर्रीकाराक ती ऑपॉर्च्युनिटी आसली तरी पर्रीकारान वचूंक न्हय अशें म्हाका दिसता। ऑफर आसली तरी ताणें वचची न्हय। मनोहर पर्रीकारान ही जबाबदारी घेवची म्हूण दिल्ली सावन सगळे वटयां यत्न चल्ल्यात। मात पर्रीकाराची तयारी ना आनी तो दिल्ली गेलो जाल्यार गोंयांत नंबर 2 कोण असोय प्रश्न आसा।
येता त्या सप्तकात ह्या विशयाचो सोक्षमोक्ष लागतलो आनी हो निर्णय जाय मेरेन फुडले 8-10 दीस अध्यक्षपदाचो भार नितीन गडकरीच सांबाळटलो. पणजेच्या बीजेपीच्या हेडक्वॉर्टर्सा कडच्यान व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी आनी ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. बारशें केपें एके आवयन आपल्या 2 ल्हान चलयांक घेवन तळयेंत उडी मारली. तिगांच्यो कुडी फायर ब्रिगेडीन सकाळीं वयर काडल्यो. बारशें वेळीप वाड्यार ही घडणूक घडली. दिव्या वेळपाची कूड तिचे बिंदिया आनी दिपिशा ह्या 2 चलयां बरोबर तळ्यांत उफेतना मेळ्ळी. एक चली 2.5 वर्सां, दुसरें 5 वर्सांचें. गांवच्या लोकांक हे गजालीन शॉक बसला. दिव्याचे घरचे लोक तिका आत्महत्येक प्रवृत्त केली म्हूण दुबाव उक्तायतात. दिव्याचे नाकार माराच्यो खुणोय आसात, मात पुलीस म्हणटात आत्महत्येचीच केस. आमची शेजारी ते रातसान ती नासलेली तो गोवाच्या सांजो आमच्या घराकडे जेवण बी जाता ते पूण त्या गांवांत खबर केला ना भायल्या भुरग्यांनी ल्हान भुरगीं पळयल्यार दूख दिसता. पूण रातीसान तुमी सोदताले तांकां? आमकां खबर ना न्हू सोदता कशें. सकाळीं आमचे म्हागे बापूल पावून शेतान कामां आयलो तेन्ना ताणें पळयलें भुरगीं पडले आसती आनी आमकां फोन केलो. मागीर हांवें पुलिशेक फोन केलो अशें जालें म्हणून. आनी मागीर आतां तिजी बॉडी मेळ्ळी भितर. दोन भुरगीं आसलीं पूण तिजी बॉडी मेळ्ळी. आमकां येयलो की चप्पल आसली चपले भायर आनी आतां ती तेजी भायर मेळ्ळी तेजी आनी कितें तपास पुलीस करतले. तेजी तोंडार मार्क्स आसा हेजी पयले घातपात आसा अशें कितें बी दुबाव अशें कितें व्यक्त करपाक शकता असो दिसता पूण म्हाका पयलें तें दिसता तोंडार मार्क्स आसा. तोंडार मार्क्स आसा आनी तेंची झगडी जाताली आमकां खबर ना. मार्क्स आहा मारलेले तुमकां कितें दिसता पयलीं भितर? हां मारले आसतले म्हणटा तुमी. कितें वयल्यान पयलीं कितें जातालें बीन अशें? पयलीं कांय जायना. हां पूण कितें झगडी बी जाताली अशें कितें खबर आसा? झगडी जाताली अशें म्हण मी अशें रातचें झगडी जाताली. भयण बी सांगताली झगडी जाता बी म्हणून. झगडी जाता मारता ती भुरगीं बी पापा मम्मी मार. घेऊ एक विसव.